कित्याक मिसांव जर तर तुमकां कुटुंबादारांक हांवें हें सवाल केलें तर खंडी जावन तुमी म्हाका पुरपुरतल्यात खालें फादर आमच्या कुटुंबाचें जिवीत तें एक मिस्तेर जालां आनी तुमी आतां मिशनरी मिसांव म्हूण उलयतात तर आमी कितें करचें आमचें कुटुंबा जिवीत आमचें काम आलतोडी आसा आनी जें कितें तुमी मिसांव उलयतात तें पलतोडी आसा हाच्या मदें मस्त तापावत आसा फादर खंडी जावन हें आमच्यान जायना फादर म्हणशात तुमी मोगाचें न्हू आमी एक विशय आज आमच्या मतीन घालीचे की कित्याक मिसांव क्रिस्ताची आज्ञा ती देखून मिसांव आमी करीसे क्रिस्ताची आज्ञा ती फादर विशानाची आज्ञा न्ही सेजारच्या फ्रांसीस अंकलाची आज्ञा न्ही ह्या जागांची आज्ञा न्ही कार्मेल गुडाराच्या पाद्रमाची आज्ञा न्ही क्रिस्ताची आज्ञा देखून मोगाचें न्हू क्रिस्त मकाणी तुका धाडटा देखून आज मिसांव जाय मोगाचें न्हू क्रिस्ततें भोवमगाळ भावांनी भयणीनो मिसांव मिशनरी म्हणटास आमकां थोड्यांक पोटांत किडे सोडले वरी जातात वैगी थोड्यांक बेन दिसता थोड्यांक गडगडे सगळ्यांनी मारले बरे जातात कित्याक आयची परिस्थिती तशी जाल्या आमच्या राज्यान ती तशीच एक दगदनी दिवचे कश्ट दिवचे एक परिस्थिती उपजल्या देखून आमकां मिसांवा विशांत मिशनरी विशांत उलोवंक नाका जर तर तुमची अभिप्राय कितें म्हूण विचारली तर विविध रितीची जापी म्हाका मेळटीत जर तर एका याजाका लागीं हांगा याजाक आसात जर तर हांवें तांचे लागीं मिसांव म्हळ्यार कितें फादर म्हूण विचारल्यार ही गरज बांदून आमी मीस पेटोवची म्हणटीत बरें हांगा सिस्टरां दिसतात म्हाका सिस्टर्स मिसांव म्हळ्यार कितें म्हूण विचारलें तर इस्कॉलां बांदून हॉस्पिटलां बांदून शिक्षकांक मुखांत्र शिकोवन दिवची वा हॉस्पिटलांत पिडेस्तांची आमी साखरी करची म्हणटीत भोव बरें हांगा कॅरिझमॅटीक आसात जर तर तांचे लागीं हांवें विचारलें तर मिसांव म्हळ्यार कितें ते म्हणटीत घरां वचून आमी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कंतारां गावची म्हणटीत तें बरें जर तर हांवें लायका लागीं विचारलें तर मिसांव म्हळ्यार कितें तांची जावं पुरो आमी घरांनी वचून हळ्ळेक वचून वांजेल डिस्ट्रिब्युशन करून वांजेल वांटोवन सुवार्थ परगट करची आनी थोड्या कडेन हांवें विचारलें तर मिसांव म्हळ्यार कितें तें एक विचारनाकात फादर म्हणटात हय की न्ही विविध तरांची जापी पूण मिसांव म्हळ्यार कितें मिशनरी म्हळ्यार कितें म्हणली थोड्यांक सारकी जावाब कळीत आसत वा थोड्यांक आसची ना त्या देखून हांव तुमच्या मुखार आज फकत 3 सवालां दवरतां 3 सवालां आनी म्हजो शर्मावी ह्या 3 सवालां वयरच आसतलो कितें म्हळ्यार कितें कित्याक आनी कशें कित्याक आनी कशें कित्याक मिसांव कितें मिसांव कित्याक मिसांव आनी कशें मिसांव पयलें सवाल मिसांव म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू आज आमी आमच्या मतींत सारकें घालीचें की मिसांव म्हळ्यार क्रिस्तान स्थापलेलें देवाचें राज परगटचें म्हळ्यार मिसांव समजलें न्ही तुमकां क्रिस्तान स्थापलेलें देवाचें राज परगट करचें म्हळ्यार मिसांव तर क्रिस्तान परगटलेलें राज खंयचें माया मोगाचें राज न्यायनितीचें राज एकवटाचें राज समाधानाचें राज आनी तेंच जावन आसा म्हजें आनी तुजें मिसांव मोगाचें न्हू क्रिस्त जावन आसा मिसांव तोच मिशनरी पयलो मिशनरी ह्या संवसाराक आयिल्लो पयलो मिशनरी तोच देवा बापान ताका धाडलेलो आनी देखून जेजू म्हणटा लुकासो अध्याय वांजेल 4 अध्याय 18 देवाचो स्पिरीट म्हजे वयर आसा ताणें म्हाका धाडला बंदेन ताल्ल्यांक सुडका दिवच्याक कुरड्यांक दिश्ट दिवच्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक तशेंच दंचतल्यांक सवकसाय हें वरस परगट करूंक देवान म्हाका धाडला त्या देखून मोगाचें न्हू क्रिस्त जावन आसा पयलो मिशनरी इज द फर्स्ट मिशनरी हियर ऑन अर्थ बापान धाडलेलो ताणें कितें केलें सगळ्यांक यार आयलें ताची शिकवणी अशी आसली की सगळे ताच्या लागीं आयले जें कितें तो उलयलो सगळ्यांक आकर्शीत जालें
ताचे लागीं सर्व येयले जावं पुरो ते पिडेस्त जावं पुरो ते कश्टांत आसले जावं पुरो ते ग्रेस्त जाकेव नांवाचो जेजू जरशीं आयलो जावं पुरो ते पातकी प्रद्वारांत शिरकून पडले ती स्त्री लागीं आयली जावं पुरो ते भाग्यवंत जिने जी येलेले नातानायल जावं पुरो पातकी पेद्रू जुवाम तशेले मोगाचे न्हू हर एकलो ताचे जरशीं आयलो आनी जेजून तांकां सर्वांक एकठांयलें आनी तांच्या सांगात तो बरसलो तेंच जावन आसलें ताचें मिसांव जर तर आज हांव आनी तूं हांव एक याजक जावन एक सिस्टर जावन एक लायक जावन क्रिस्त म्हणलें मिसांव करनासतना दुसरें मिसांव केलें तर क्रिस्ताच्या मिसावाक हांवें नाकारलेली बरी जाता क्रिस्ताच्या मिसावाक हांवें आड पांय दिल्लें बरी जाता जर तर हांव आज एक शर्माव दितां हांव प्रसिद्ध जायचें हांव नावार्थीक जायचें हर एका इगर्जेन म्हाका आपयचें म्हूण हांव जर तर शर्माव दितां तर क्रिस्ताचें मिसांव हांवें मोडलेलें बरी जाता मोगाच्यान क्रिस्ताचें मिसांव हांवें मोडलेलें बरी जाता देखून क्रिस्त म्हणटा जें कितें हांवें केलां तें तुमी करा म्हज्या नांवान करा तुमच्या नांवान न्ही हांव तुमकां धाडटां तशें तर पयलें सवाल आमकां क्लियर जालें मिसांव म्हणल्यार कितें देवाचें रास परगट करचें क्रिस्ताची मौल्यां परगट करचें जें कितें बायबलांत आमकां दिलां शुभ वर्तमानान आमकां दिलां तें आमी परगट करचेंच जावन आसा मिसांव दुसरें सवाल कित्याक मिसांव जर तर तुमकां कुटुंबादारांक हांवें हें सवाल केलें तर खंडी जावन तुमी म्हाका पुरपुरतल्यात खालें फादर आमच्या कुटुंबाचें जिवीत तें मिस्तेर जालां आनी तुमी आतां मिशनरी मिसांव म्हूण उलयतात तर आमी कितें करचें आमचें कुटुंबा जिवीत आमचें काम आलतोडी आसा आनी जें कितें तुमी मिसांव उलयतात तें पलतोडी आसा हाच्या मदें मस्त तापावत आसा फादर खंडी जावन हें आमच्यान जायना फादर म्हणशात तुमी तर मोगाचें न्हू कित्याक मिसांव म्हणलें हांव तुमकां जाप दितां आयच्या म्हज्या शर्मावाची विबेन आतां कितें म्हणल्यार हांवेंच सवालां विचारचीं हांवें त्यो जापी दिवच्यो कित्याक म्हणल्यार जर तर हांवें तुमच्या सकाळी विचारलें तर मस्त टायम वेळ पाड जाता तें मात्र न्ही मस्त वेळी जाय पडटा दुसरें सवाल कित्याक मिसांव कित्याक मिशनरी जाय कित्याक मार्काचो वांजेल अध्याय 15 वळ 15 जेजू म्हणटा आपल्याशी सांग वसा संवसाराच्या एका कोणशांनी वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा परत तो म्हणटा मातेवाचो वांजेल अध्याय 20 आनी 8 वळ 20 आयचो वांजेल आमी आयकलो वसा तुमी म्हजी आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया कोणाक तो सांगता परत रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत सांव पावलो म्हणटा जें कितें हांवें पळयलां जें कितें हांवें देखलां जर तर हांव तुमकां कळीत करना तर जाल्यार परगट करना तर जाल्यार हांवें वाचूनी व्यर्थ म्हाका वगे रावूंक जायना हांवें परगट करीचेंच जें कितें हांवें पळयलां जें कितें हांवें अनुभव केलां तें हांवें परगट करीचेंच मोगाचें न्हू आमी एक विशय आज आमच्या मोतीन घालीचे की कित्याक मिसांव क्रिस्ताची आज्ञा ती देखून मिसांव आमी करीचय क्रिस्ताची आज्ञा ती फादर विशानाची आज्ञा न्ही सेजारच्या फ्रांसीस अंकलाची आज्ञा न्ही याजकांची आज्ञा न्ही कार्मेलगुडाराच्या पाद्रमाची आज्ञा न्ही क्रिस्ताची आज्ञा ताणेंच म्हणलेलें आसा आमकां वसा आनी परगट करा जें कितें तुमी पळयलां जें कितें तुमी अनुभव केलां जें कितें तुमी आयकलां तें परगट करा मोगाचें न्हू पोरण्या सोल्ल्यात हांव न्हू 2 दाखले तुमच्या मुखार हांव दवरतां आमकां समजून येवच्या खातीर 2 दाखले निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 वळ 3 मोयशेक बाप म्हणटा वस इजिप्टाक वस हांव तुका धाडटां वस आनी जें कितें हांव तुका परमायतां तें तांकां तूं परगट कर जें कितें हांव तुका सांगतां तें परगट कर म्हज्या नांवे तूं तांचे लागीं उलय कित्याक म्हळ्यार इजिप्तांत आसल्या म्हज्या लोकांची बोबाट म्हज्या कानार पडल्या तांचें रुदान म्हज्या कानार पडलां तांकां जें कितें अन्याय जाता तो हांवें देखला देखून तूं वस तांकां सुटका लाभोवचे खातीर तूं वस आनी जें कितें हांवें परगट केलां तुका तें तांकां सांग मोगाचें न्हू आज आमच्या समाजेंत जावंसो अन्याय हो चलो की आमी दोळे आसून कुर्डे जाल्या 4 मंडे आमच्या ह्या भारत म्हणल्या देशांत आज ग्रेस्त जाल्यात तेच जमोवन आसात जें कितें आस्त बदक ह्या आमच्या मातयेन दिलां तें तांचें करून घेतलां आनी जो कोण दुबळो आसा तो गोबर आमच्या मुसर पावला वैगी न्ही गी त्या दुबळ्या खातीर मुसताळो उबारच्याक
म्हाका आनी तुका आज क्रिस्त धाडटा. न्याय नित्या खातीर क्रिस्त म्हाका आनी तुका धाडटा. समाजांत जावच्या अन्याया खातीर म्हाका आनी तुका आज क्रिस्त धाडटा. दुसरो दाखलो जावन आसा आयचें पयलें वाचप इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें अध्याय 50 आनी 8 वोळ 17. इसाया प्रवादी म्हणटा, उंडो नातल्यांक उंडो दियात, उंडो नातल्यांक उंडो दिया, म्हणजे दुर्बळ्यांची सेवा करा. आनी दुसऱ्यान तो म्हणटा, बिडार नातलेल्यांक बिडार दियात. मोगाचनो आज प्रस्तुत आमच्या समाजांत एका वेळाचें जेवण नासतना, बिडार नासतना कश्टोवची कितलींशीं मनशां आसात, कितलींशीं मनशां आसात. पोरांव मैसूर 10 वरां रातीर म्हज्या एका कुटुंबा खातीर हांव हायवेंत राखून आसलो. हांव त्या फुटपाथांतल्यान चलोवन वता आसतना एका मनशाक हांवें गुड्डायलो चुकोवन. हांव वाट पळोवन आसलो, सायडीन आसलेल्या मनशाक हांवें पळोवंक वचूना. थंय उजवाडीन येना, इवन इतलें इवूं आसलें की म्हाका सोसूंक जायनासलें. थंय एकलो भिकारी न्हिदोवन आसलो मोगाच्यानो. म्हाका इतलें भोगलें की हांव कित्याक म्हजो ताळो आज उबारना, क्रिस्तान दिल्लें मिसांव हांव कित्याक करिना. देवान म्हाका शती दिवना की, ह्या अन्यायाच्या विरोध उलोवंक म्हाका आज देवान शती दिवना की. दुबळो तो भिकारी जावन गेल्यार हांव आज उलयना गे. देखून मोगाचेनो क्रिस्त म्हाका आनी तुका धाडटा. देखून आज मिसांव जाय मोगाचेनो. तिसऱ्यान कित्याक मिसांव जाय म्हळ्यार क्रिस्ताक म्हाका दिला, तुमकांय क्रिस्ताक दिला. बाळोक जेजू तुमकांय आसा, म्हाकाय आसा. कितलोगी लोक बाळोक जेजू नासतना, क्रिस्त नासतना वळवळून आसा. क्रिस्ताची वळख तांकां जाय. ती अत्रेकतात, ती आवडेतात, ती आशेतात, पूण तांकां क्रिस्ताची वळख दिवची कोणूच सुनांत. देखून क्रिस्त म्हाका आनी तुका धाडटा आज. ओस शुभ वर्तमान परगट कर. तिसरें सवाल जावन आसा, आमी कशें मिसांव करचें. आमी लायक तुमी कुटुंबांत आसतना आमी कशें मिसांव करचें. आमकां बायबल काणून प्रिचींग करूंक जायना, वा आस्पत्रेन वचून सेवा करूंक जायना. आमकां आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आसा. आमकां याजाकांक जाल्यार सिस्टरांक जाल्यार एका मट्टान खरी येत. तर हांवें आनी तुवें कशें करचें. मोगाचनो एक आमी उडास दवरूंक जाय की, आमी आमच्या कुटुंबांत पयले मिशनरी, ताचे उपरांत आमी आमच्या शेजारा मिशनरी. आमच्या कुटुंबांत आमी पयले मिशनरी. कशें मिसांव करचें 2 दाखले तुमच्या मुखार हांव दवरतां. 2 दाखले. प्रेमबाई म्हणल्या विशयान तुमी आयकलां की, प्रेमबाई यस आमच्या मातयेन जल्मून यस मातयेन तो मेल्लोलो एकलो महान व्यक्ती जावन आसा प्रेमबाई. पुणे म्हणल्या गांवांत 1950 तो जल्मलो. ताचें नांव जावन आसा एंड्री गायकवाड. तो ताचें नांव बदलिता, प्रेमबाई म्हूण नांव घेता आनी अरुणाचल प्रदेश म्हणल्या गांवाक तो रिकता. मोगाचनो 1908 आनी 19 ते दळा 40 वर्सां आदीं अरुणाचल प्रदेशांत एक काणून आसली की तेंगे म्हळ्यार कोणीच मिशनरीन तांच्या गांवाक पांय दवर नजो. जर तर शुभ वर्तमान परगट करूंक कोणी क्रिस्तांव त्या गांवाक रिगलो तर 10 वर्सांचें जेल, 10,000 फायन. 10,000 फायन. मोगाचेनो ह्यो प्रेमबाई म्हणलो एकलो मिशनरी. पुणे जावन एक पेंटर जावन, एक भिकारी जावन, एक मास्ली इकतलो जावन ह्या गांवाक रीग दिता. गडी भितर येता आनी शुभ वर्तमान अडलेन वचून तो परगट करता. एक दीस तो 100 किलोमिटर चलतालो की थोडे ताका हेल्प करताले गाडयेन वचूंक. आनी 100 किलोमिटर तो पयस वचून शुभ वर्तमान परगट करनासलो. आनी पोरुसपोर थंयचो आतांचो चीफ मिनिस्टर के कुंडाम निकलो ताका मान दिता आनी तो म्हणटा, आज आमी प्रेमबाईक म्हळ्यार ह्या मिशनरीक मानतांव आनी ताका वगळशितांव. कित्याक म्हळ्यार ताणें आमच्या गांवाक येवन क्रिस्ताची मावल्या मात्र शिकली न्ही आसता आमचो मनोभाव ताणें चेंज केला, बदलिला. कसलो मनोभाव तांचो आसलो. तांचे त्या ट्रायबांत, त्या बुडागट्ट जनांगांत एक मनस्थिती आसली की कितें म्हळ्यार दोळ्याक दोळो, कानाक कान, पांयाक पांय, हाताक हात, गोमटी खातीरल्या गोमटी खातीर. असलो एक मनोभाव तांचो आसलो. तें परेकपण दिवचें तसलें एक मनस्थिती तांची जावन नासली. पूण प्रेमबाई कितें करता, सगळेंच बदलिता. आज मोगाचेनो कितलेगी लाखांनी क्रिस्तांव आसात अरुणाचल प्रदेशांत. ही काणी न्ही,
हें जाल्लें घडीत आनी प्रस्त जावन आसचें घडीत दुसरो दाखलो हांव तुमच्या मुखार दवरतां. आमी कशें मिशनरी जावयेत, कशें आमी मिसांव करयेत, दुसरो दाखलो जावन आसा. हांव जगलूर म्हणल्या गांवांत आसा. थोड्यांक जगलूर म्हणल्यार खंय म्हूण गोत्तागी ना गोत्तुना. आमच्या कर्नाटकांत तशें आसचें. दावणगेरे जिल्ल्यांत आसा. दावणगेरे तावन एक 50 किलोमिटर पयस एक हळ्ळी ती हळ्ळी. ह्या हळ्ळेंत 2005 इस्वेतावन कार्मेलीत प्रादी थंय आसात. 2005 इस्वेतावन आनी ते दळा 3 कुटुंबां आसलीं. ओन्ली 3 फॅमिलीज, कॅथलीक फॅमिलीज. आनी तुमकां अजाप घडयत कितें म्हणल्यार आजुनी 3 फॅमिली आसात. एक कुटुंब सडी जावना उणें जावना. सगळीं मिसाक आयल्यार 12 जाणां जावचीं. आमी याजाकस आल्तार येतावन आमीच कोयर करचें, आमीच आल्तार सेवा करची, आमीच मीस पेटोवचें. सगळे आयल्यार 10 जाणां 12 जाणां. मोगाचें न्हू. एका क्रिस्मसाक, एका इस्टाराक, एका न्यू इयराक तुमी पात येवची नात. हजार आनी हजार लोक आमच्या कंपाऊंडाक येता. हजार आनी हजार लोक आमच्या इगर्जेक येवन ती भेट दितात. जेजूची वळख ती धरतात. त्या सक्रामेंताक ती नमस्कार करतात. कुर्साचो उमो घेतात. दुसरें कितें जाय. आमी कोणाकच कन्वर्टर करूं येदोळ. कोणाकय आमी तांचें जिवीत बदलूंक आमी तांकां सांगूं ना. आमी हळ्ळे वचून सेवा केल्ली, माऊल्यांशी केली मात्र सोडल्यार दुसरें आमी कितेंच करूं ना. आज इतलो लोक त्या जाग्यार येवन बाळकाक क्रिस्ताक मान करता तर दुसरें मिसांव कितें जाय. हे 2 दाखले आमी तुमच्या मुखार दवरल्यात. मोगाचें न्हू. म्हाकाय तुकाय मिशनरी जावयेत. कशें 2 सालां 11 आद इंत्रा आद एक्स्ट्रा. आद इंत्रा म्हणल्यार आमी भितर सासून एक मिशनरी जावयेत. आनी उदाहरण जावन आसा, आमकां प्रेरण जावन आसा तेरेज, ल्हान फुलो तेरेज. ती भितरली माद्री ती. त्या 4 ओणून ती मुखार भितर आसली ती. पूण आज ती आख्खे पवित्र सभेची मिशनऱ्यांची पात्रोण सांत. कित्याक तिणें भितर सासून साबार पातक्यां खातीर मागलें, साबार मिशनर खातीर मागलें, सगळे संवसारार वचून क्रिस्ताची शुभवार्ता परगट जावन दी म्हूण मागलें. आनी जें कितें तिणें मागलें तें सक्सेस जालें. तर मोगाचें न्हू. आमी आमच्या कुटुंबांत आसा, आमच्या कुजनांत काम करता आसा जावं पुरो, आमच्या ऑफिस काम करता हांव जावं पुरो, आमच्या ऑफिस कामांत हांव आमी मिशनरी जावयेत. जर तर आमच्या म्हज्या अनेका कामाली घराक मोगान मायपसान समाधानान उलयता तर आमी क्रिस्ताक साक्ष दिल्ली बरी जाता. जर तर हांव खोट्या उतरांनी उलयलो तर हांव क्रिस्ताक साक्ष दिना. हें जावन आसा मेथड आद इंत्रा. भितर आसून क्रिस्ताक आमी साक्ष जावचें. दुसरें सलाह जावन आसा आद एक्स्ट्रा. भायर वचून आमी परगट करचें. कितें जाता तें आमी प्रगट करचें. कशें जाता तें तुमकां सोडलें. तुमकां जर तर क्रिस्ताच्या विशयांत एक अवकाश मेळटा तर उलयात. प्रस्तुत आमच्या राज्यांत एक आमकां बरोसो अवकाश करून दिला आमच्या राज्यांत. मतांतर कायदे म्हणलो एक कायदे आमच्या मुखार आसा. जर तर तूं क्रिस्ता विशीं उलयताय नाका, क्रिस्मसाक एक नातालांक गीत गाताय मतांतर करतात म्हूण आमकां सांगतात. जर तर तूं लाडू वांटाय मतांतर करतात म्हणटात. मोगाचें न्हू. ह्यो जावन आसा आयन वेळ. आनी मुखार परतून आमकां मेळटा की ना गी मोर्चा पेलं गोत्तुना. हो जावन आसा आयन वेळ. आतां आमी क्रिस्ताच्या विशयांत उलोवया, आनीक उलोवया. आमकां लज मान मर्याद क्रिस्ताच्या विशयांत उलयतना नाकाच नाका. आमी परत उलोवया. आखरेक जशें त्या ते घरायांनी दुसरी वाट घेवन ते परत फाटीं गेले आनी क्रिस्ता विशयांत ते उलयले. आमी आनीक वाट धरन क्रिस्ताची मिशनरी जावया, क्रिस्ताची मिसां परगट करया. आमेन.